नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कर्नाटक सरकारान आपल्या राज्यांत खाजगी कंपनीत स्थानिक लोकांक 100% आरक्षण दिवपाचो घेतलो निर्णय. ह्या संदर्भात विधेयक जाले. जम्मू काश्मीरच्या दोडा वाठारांतल्या कर्नाल गांवांत लष्कर आनी आतंकवादी हांच्या मदीं परत एकदां फारपेट. सोमारा सावन सुरू जाल्ल्या फारपेटीचो आज तिसरो दीस. गोंय विधानसभा कामकाजाचो आज तिसरो दीस. विरोधकांच्या प्रश्नाक आनी लक्षवेधी सुचोवण्यांक संबंधीत मंत्र्यांनी दिल्यो जापो. देशासयत गोंयांत आज आषाढी एकादस आज भक्तिभावान मनयतात. सकाळच्यान सुरू आसात धार्मीक विधी. आनी पॅरिसांत 26 जुलय ते 11 ऑगस्ट मजगतीं जावपी ऑलिंपिक खेळा सर्ती खातीर भारतांतल्यान 117 खेळगड्यांचो पंगड केला मंजूर. आनी आतां खबरो विस्तारान. उत्तर प्रदेशांत 10 विधानसभा मतदारसंघांत जावपी उपवेंचणुके खातीर साबार राजकीय पक्षांची तयारी नेट धरता. आज मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आपल्या शासकीय घरांत महत्वाची बसका घेवन साबार प्रभारी मंत्र्यां वांगडा वेंचणुकेच्या तयारी विशीं नियाळ घेतलो. ह्या वेळार दर एका प्रभारी मंत्र्याक सप्तकांत कमीत ते कमी 2 दीस आपल्या मतदारसंघांत घालोवपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी दिले. तशेंच ह्या बसकेंत उमेदवारांच्या नांवांचेरूय चर्चा जाली. उपरांत मुखेलमंत्री आज उत्तर प्रदेशाच्या राज्यपाला वांगडा महत्वाची बसका करतले. सोरो घोटाळो प्रकरणात सीबीआयच्या अटकेंत आशिल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची जामिनाची याचिकेचेर आज उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. 26 जून सावन सीबीआयच्या अटकेंत आशिल्ले केजरीवाल हांच्या पक्षांत न्यायालयान वाद सादर करतना तांचे वकील हांणी केजरीवाल भायर सरपाक जायना म्हूण सीबीआयन हो कट रचला असो आरोप केलो. तशेंच 3 वेगवेगळ्या न्यायालयान केजरीवालाच्या फावरान निर्णय दिला अशें तांणी सांगलें. पयरच्या सप्तकांत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान केजरीवाल हांचो अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो. उच्च न्यायालयान जामिनाचेर निर्णय 29 जुलय मेरेन राखून दवरला. माफ करात. कर्नाटकाचो एक निर्णय सध्या गाजत आसा. कर्नाटक सरकारान आपल्या राज्यांत खाजगी कंपनींत 100% आरक्षण दिवपाचो निर्णय घेतला. ग्रुप सी आणि ग्रुप डी ह्या कर्मचाऱ्या खातीर हे 100% आरक्षण आसा. मुखेलमंत्री सिद्धरमैया हांचो ह्या संदर्भात विचार असो आसा की कन्नड उलोवपी लोक नोकरीपासून वंचित रावचे न्ही. आमचे सरकार कन्नड समर्थक आसून कर्नाटकांतल्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवप हे सरकाराचे प्राधान्य आसा. जे विधेयक मंजूर जाला त्या प्रमाण व्यवस्थापन कंपन्यांनी 70% आरक्षण जाल्यार बिगर व्यवस्थापन कंपन्यांनी 50% आरक्षण विधेयकांत मंजूर केला. हे संदर्भात माहिती काल रोजगार मंत्री संतोष लाड हांणी दिली. कर्नाटक सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचेर कर्नाटकांतल्या उद्योगीक क्षेत्रांतल्या जाणकारांनी विरोध उक्तायलो. हे विशीं उलयतना मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशन सर्व्हिसेसाचे अध्यक्ष मोहनदास पै हांणी हो निर्णय फासीवादी, भेदभावपूर्ण आनी घटने आड आसा अशी टिका केली. Tell me whether I am a local or not. I am a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them. Spend more money skill development, spend more money internships, spend more money on apprenticeship programs so they all become skilled. Not like this. What are you trying to achieve by this? They must withdraw this bill and announce more job scheme, spend more money on jobs. स्वर्ण महोत्सवाचे स्वर्ण समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक BSV प्रसाद हांणी हो निर्णयाचो विरोध करतना सरकारान हाचेर परत एकदा विचार करचो अशी सुचोवणी केली. Support from the government, they can sit in house and they can enjoy their life, they can lead their life. So under these circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. जम्मू काश्मीरच्या दोडा वाठारात लष्कर आणि आतंकवादी च्या मदी परत एकदा फारपेट सुरू जालो.
सोमारा सावन सुरू जाल्ल्या फारपेटाचो आज तिसरो दीस. तशेंच लष्कराचेर आतंकी हल्लो करून 4 जवानांक मारून उडोवपी आतंकवाद्याचो सोद पुराय वाठारांत सुरू आसा. जंगलांत नदो दवरपाच्या हेतान ड्रोनांचो वापर लष्कर करतात. मजगतीं राजस्थानाक आतंकी हल्ल्यांत शहीद जाल्ले 2 जवानांच्यो कुडी लष्कराच्या खासा विमानान जयपूर विमानतळाचेर पावयल्यो. ह्या वेळार लोकांनी गर्दी करून 2 जवानांक आर्गां ओंपलीं. तशेंच ह्या आतंकी हल्ल्याचो विरोध करतना सरकारान बेगोबेग हाचेर खर प्रत्युत्तर दिवचें अशें मागलें. वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए. उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ जवाब देगी. कि ये जो अपने 5 शहीद हुए, सेना के भी भावुक हो गई होगी और उनके मन में भी क्रोध होगा. तो मेरी तरफ से वो 100 नहीं 101% इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी. आरजेडी पक्षांत आदले बिहारचे मंत्री मुकेश सहानीच्या बापायच्या मरणाचेर केल्ल्या विधानाचेर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी टिका केल्या. तांणी सांगलें ह्या हत्याकांडांत जे सामील आसात तांचेर कडक कारवाय जातली. ये वही लोग हैं ना जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी, वो शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी. आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं. ज्ञान न दें और अपराधी मुकेश सहनी में भी पकड़े जाएंगे और जो भी अपराध किए हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. समाजवादी पक्ष मुखेली अखिलेश यादव हांणी भारतीय जनता पक्षाचेर ताशेर ओडल्यात. तांणी म्हळां की हे राज्य सरकार घाई गोंधळांत निर्णय घेता, ताका लागून कामकाजाचेर परिणाम जाता. ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं. वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है. हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है. हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी. जय हनुमान जय हनुमान. देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरी. उत्तर प्रदेशाचे कॅबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंग हांणी म्हळां की मंथन बसकेंत उत्तर प्रदेशांतल्यो हुंवार, उदरगत आनी फुडाराच्या पोट वेंचणुकेच्या तयारी विशीं भासाभास जाली. इसलिए उस पर भी चर्चा हुई. बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक. उत्तर प्रदेशांत जावपी उपवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी भाजपा हो एक परिवादी पक्ष न्हय अशें विधान केलें.
तशेंच भाजपान मनशाच्या कामाप्रमाण ताचो हुद्दो आनी पद थारता अशें स्पष्ट केलें। 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है। भाजपाचे फुडारी VL वर्मा हांणी म्हळां की संघटनेचे काम संघटना करता आनी सरकार करता। भाजपाक लागून संविधान धोक्यात ना तांणी स्पष्ट केलें। संविधान खतरे में माने मोदी की वजह से नहीं पड़ने वाला है। संविधान खतरे में पड़ा है तो 1975 में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाने का काम किया, उस आपातकाल को 6 महीने बढ़ाने का काम किया। हमने उस समय देखा था, वो DIR देखी थी, मीसा देखी थी, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हो रहे थे। और इतना ही नहीं, ये परिवार नियोजन के नाम पर, नसबंदी के नाम पर त्राह जो मच रही थी पूरे देश के अंदर। तब मैं कहूँगा कि ये लोग अब संविधान की बात करते हैं, जो सीधा सीधा संविधान पर हमला बोला है। गोंय विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजाचो आज तिसरो दीस। दिवचल तालुक्यातल्या मुळगांवच्या नियोजित वेटरनरी हॉस्पिटलाचे काम खासा आर्थीक तरतूद करून बेगोबेग मार्गाक लायतले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें। प्रश्नोत्तराच्या वराक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांकां ह्या संदर्भात प्रश्न विचारिल्लो। हाचेर हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्र्यांनी तांकां जाप दिली। स्मॉल एनिमल्स आणि बिग एनिमल्स हाच्या खातीर हॉस्पिटल बांदपाचो जो प्रोजेक्ट डिसायड केला तेच हॉस्पिटल ते बांदुया। आमकां एकंदर म्हणजे बिचोली पुराय तालुक्यात तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक कामधेनू ह्योय स्किम्स आनी बाकीची स्मॉल एनिमल्स लोक आजकाल म्हणजे आमी पळयता की डॉग्स आसतले, कॅट्स आसतले, हे खूब मोठ्यापणान लोक काळजी घेतात। थंयसर त्या पूर्ण परिसरात आनीक ना। हांव ताका सांगता की वेटरनरी डिपार्टमेंट जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट करून जर फंड एलोकेशन करूंकूय नासत जाल्यार PWD बिल्डिंग फंड्सांतल्यान हांव स्पेशल प्रोविजन करून तांचे हॉस्पिटल जे आहा पळय जागा घेतलेल्या ते बेगिनात बेगीन सुरू करपाक लायता। हांव तारीख आतां सांगूंक शकना, बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्ही तो प्रोजेक्ट आमी सुरू करून कंप्लिटूय करूंक लायता। म्हणजे ह्या टेन्युअरान जाता तितके जाता तसो म्हणजे 27च्या पयलीं तो प्रोजेक्ट पुराय करपाक लायता। मिनिस्टरांनी फॉलोअप करून तो करून घेवचो। केंद्र सरकाराच्या देखो अपना देश सारख्या येवजण्यांक पालव दिवपा खातीर देश विदेशी पर्यटक गोंयांत येवचे ह्या हेतान पर्यटन खातें वेगवेगळे कार्यक्रम चालीक लायता। रोड शो, इंटरनॅशनल मार्ट ह्या सारकेल्या कार्यावळींनी पर्यटकांक जागृताय करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत सांगलें। फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी म्हायती दिली। आमी एकामेकाक पळोवंक जाय म्हणून जे फक्त पयलो गोंयचो स्टॉल आसतालो, आज इंटरनॅशनली स्पीकर्स आर लडाख, UP, Karnataka, MP, अशे various states have been participating in those international marts where we are. Goa doesn't participate alone and gelo, and we have serious meetings which are with the particular trade. B2B जाता, G2B जाता, कनेक्टिविटी खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आणि न्यू टुरिझम सर्विसा खातीर मिटिंगा जाता आणि हे सगळे रिपोर्ट स्पीकर्स सर अगेन are placed for the empowered committee. Discussions are held and then we decide the next course. हांव मानता ताजें आयच्या वर्साक स्पेनाचे गेले, स्पेन कितले आयले, आमच्याकडे ताजो नंबर नासता स्पीकर सर, कित्याक इमिग्रेशन डजंट शेअर डेटा विथ अस. वी गेट द ऑल इंडिया स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे ह्या वर्सा समज कोविडाच्या वेळार 33,000च जाल्ले जाल्यार ह्या 3 वर्सांनी आमी 4.5 लाख इंटरनॅशनल टुरिस्टाच्या हाजेर नंबराचेर पावले. 4,52,000 एज ऑन डेट फॉर दीस पर्टिक्युलर इयर.
पैशांचे आमिष दाखवून फटीचे मोबाईल कॉल करून लोकांक फटोवपाच्यो घडणुको वाडत आसात. ह्या फाटभुंयेर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी 0 वरांत हुस्को उक्तायलो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी ह्या संदर्भांत सादूर रावचें अशी शिटकावणी दिवन अश्यो घडणुको घडल्यार ताकतिकेन पुलिसांक कळोवचें अशें आवाहन केलें. बऱ्याच पेरेंट्सांक फोन येता, त्या पेरेंट्सांनी पयलीं कोणीच म्हणजे भियोन न वता व्हेरीफाय करप गरजेचें आसा. आनी दीस इज अ बीग रॅकेट वर्किंग फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज. आमची सायबर क्रायम टीम जी आसा पळय न्ही तेंच्यांनी काम सुरवात केलां आनी ऑलरेडी म्हणजे ज्या कंट्रींतल्यान ते वर्किंग करता पळय न्ही ताजेर पर्यंत ते पावतले. दे आर ऑलरेडी सुरवात आसा. ते कोंकणींतल्यान उलोवप आनी ऑलरेडी सांगप की तुजे भुरग्याक खंय तरी धरला आनी कितें पयशे ट्रान्सफर कर. लोकांनी कोणीच म्हणजे अशा पद्दतीचो कॉल येयलो जाल्यार भियोन न वता पुलिसेक इन्फॉर्म करचें, पयशे बिशे ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडचे न्ही. राज्यांत खासा करून पर्यटन स्थळांचेर भटके सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर थळाव्यो संस्था, बिगर संस्कारी संस्था हांच्या सयत सगळी यंत्रणा कार्यरत आसात अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हर्णकर हांणी विधानसभेत दिली. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांच्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर जाप दितना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. सुण्याचे निर्विजीकरण करपा खातीर पंचायती आनी पालिका प्रशासकांक सरकार आर्थीक मजत करतले अशी माहिती तांणी दिली. गोंयांतल्या पिवपाच्या उदकाचो उणाव कमी जावचो न्हय ह्या खातीर सरकारान 9 ते 11 प्रकल्प सुरू करपाक मान्यताय दिल्या. तातूंतले 6 प्रकल्प सुरू जाल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर वांगड्यांनी दाखल केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जाप दिताले. बेकायदा बोरवेल मारप आनी उदकाची चोरी करता तांच्या आड खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली. हर घर जल ही जलशक्ती मंत्रालयाची येवजण चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. पण सांगला तशें तांकां पे करचे आनी तांच्या कडल्यान डेटा घेवपाचो की बाबा तूं आज हे पंचायतीन वचून कितले स्ट्रेटर आयले केला. हे जर सगळें करीत बाकीचे हांव ऍड करना कित्याक ऑलरेडी उलयला जाल्यार डेफिनेटली कमी जातले. बट सिरियसनेस दाखोवपाचो, त्याचो ऑडिट जावपाचो आनी एक प्रॉपर पेपर प्रेजेंट करपाचो की बाबा लास्ट 6 म्हयन्याक आमी इतले केले, हे डिपार्टमेंटान करपाक जाय. कितलो फंड्स दिला आनी कितले कुत्रे स्टरलायज केला. In the state of Goa, all the areas are provided with a potable water supply and there is no acute water shortage. In order to achieve 24/7 water supply for our state, it is necessary to improve not only the water supply system facilities but also improve the knowledge and understanding of wise water use and to get the adequate water tariff. Keeping above in mind, the PWD continuously investing in upgrading and modernization of our treatment facilities, distribution network and storage system. PWD is also striving to minimize losses and maximize the utilization of treated water resource. PWD is implementing the smart monitoring system for a real-time monitoring of water supply system. आज पुराय देशभर आषाढी एकादश भक्तिभावान मनयतात. महाराष्ट्रातल्या पंढरपूर गावात आषाढी एकादशीचे वेगळेच महत्व आसा. देशातल्या खाची कोनशातल्यान भाविक हांगा एकादशीच्या निमतान येतात आणि विठ्ठलाचे दर्शन करतात. मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी भक्तां वांगडा भजनात वांटो घेतलो. मुखेलमंत्र्यांनी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातल्या महापूजेंत वांटो घेतलो. पंढरपुरांत आज सगळे कडेन भक्त श्री विठ्ठलाचे नामस्मरण करपाक गुंग जाल्यात. गोंयांत लेगीत आज आषाढी एकादशी निमतान मोठे उर्बेन मनयतात. विठ्ठलपुरांत साखळेच्या विठ्ठलाच्या देवळांत हजारांनी भाविकांनी आज सकाळच्यान देवळांत हजेरी लायल्या. सरभोंवतणीच्या विद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या निमतान आज वारी आनी दिंडी काडली. दिवचल ते साखळे मेरेन ही वारी चल्ली. फोंडेच्या विठोबा देवळांत सकाळच्यान धार्मीक विधींक सुरवात जाली. फोंडेच्या भक्तांनी देवळांत गर्दी करून श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार लागसरच्या विद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांनी दिंडी काडिल्ली. ह्या उत्सवा संदर्भात श्री विठ्ठल मंदिराचे अध्यक्ष गौरीश कोलवाळकर हांणी माहिती दिली.
भजनी सप्ताह अखंड 24 तासाचो भजनी सप्ताह जातलो. 12 दिवली पेट्टली, थंयच्यान सुरवात जातली. रातची 12 पालखी टाळ घोश गजरान नाचून घडून पालखी आमच्या फोंड्यान एक रावंड मारतली. मागीर देवळान येतली. 1:30-1 म्हळ्यार आमी देवळान येतले. मागीर रातभर भजन चालू आसतलें. सकाळीं 10 सुमार दुर्गा भटार पार वयतलो. पार येलो की 12 जावन 5 मिनटांनी आमच्या सप्तकाची सांगात जातली. आरती जातल्यो, तीर्थ प्रसाद जातलो आनी ठीक 5 सांजचो हांगा जुनी परंपरेनुसार चिखलकालो जातलो. 5 ते 7 आमचे भुरगे पेटोवपाच्या आंगणान चिखलान नाचतले. मागीर आमी वाळवंटीक वयतले न्हांवपाक नागझरी महादेवाच्या देवळा कडेन. थंयच्यान न्हांवन आमी सगळे न्हांवन धुवन येवन परत आरती जातली, तीर्थप्रसाद जातल्यो. अशे तरेन ह्या आमच्या सप्तकाची सांगात जातली. पुर्विल्ल्या काळा सावन चलत आशिल्लो माशेलांतल्या देवकी कृष्णाच्या देवळा मुखार जावपी चिखलकालो अंदू 16 ते 18 जुलय मेरेन चलतलो. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलें. थळावे आमदार आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी हेर भाविक ह्या वेळार मोठ्या संख्येन हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या चिखलकाल्या संदर्भात म्हायती दिली. ह्या एकंदरीत चिखलकाल्याच्या निमित्त मागच्या वर्षापासून संपूर्ण जगभर हा उत्सव जो आहे तो पसरलेला आहे. आणि ह्याचं मुख्य जर कारण जर काय आहे तर वर्तमानपत्र, सोशल मीडिया आणि माउथ पब्लिसिटीच्या माध्यमातून खास करून टुरिझम डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा याने जो अनोखा जो कार्यक्रम जो उपक्रम हातात घेतलेला आहे त्याबद्दल मी आदरणीय रोहनजी खंवटे यांनी एक सांस्कृतिक एक बंधन, या मातीकडे असलेला वास, त्या मातीकडे असलेलं नातं आज संपूर्ण जगाच्या नकाशावर आज पोहोचवलेला आहे. आणि म्हणूनच गेली कित्येक वर्ष प्रयत्न करत असतात. ज्यावेळेला विचार जुळतात, ज्यावेळेला एकमेकांबरोबर एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग होतं, त्याच वेळेला असे तऱ्हेचे एक कार्यक्रम आज इथं संपन्न होत आहे. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। पॅरिसांत 26 जुलय ते 11 ऑगस्ट मजगती जावपी ऑलिंपिक खेळा सर्ती खातीर भारतांतल्यान 117 खेळगड्यांचो पंगड मंजूर जाला। ते भायर तांचे सयत 140 सहयोगी कर्मचारी वचपाचे आसात। हातूंतले 72 कर्मचाऱ्यांचो खर्च सरकारा वतीन जातलो। हे फावट भारतांतल्यान वचपी खेळगड्यांच्या पंगडान सगळ्यात व्हडलो पंगड एथलेटिक्स खेळा खातीरचो आसा। 29 एथलेटिक्स खेळगड्यां भितर 11 बायलो जाल्यार 18 दादल्यांचो आस्पाव आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 26.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयचे मुखेल खबरो। कर्नाटक सरकारान आपल्या राज्यांत खाजगी कंपनीत स्थानिक लोकांक 100% आरक्षण दिवपाचो घेतलो निर्णय। ह्या संदर्भात विधेयक जाले मंजूर।
जम्मू काश्मीरच्या दोडा वाठारांतल्या कर्नाल गांवांत लष्कर आनी आतंकवादी हांच्या मदीं परत एकदा फारपेट। सोमारा सावन सुरू जाल्ल्या फारपेटाचो आज तिसरो दीस। गोंय विधानसभा कामकाजाचो आज तिसरो दीस। विरोधकांच्या प्रश्नाक आनी लक्षवेधी सुचोवण्याक संबंधित मंत्र्यांनी दिल्यो जापो। देशासयत गोंयांत आज आषाढी एकादश भक्तिभावान मनयतात। देवळांनी सकाळच्यान सुरू आसात धार्मीक विधी। आनी पॅरिसांत 26 जुलय ते 11 ऑगस्ट मजगतीं जावपी ऑलिंपिक खेळा सर्ती खातीर भारतांतल्यान 117 खेळगड्यांचो पंगड जालो मंजूर। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच डीडी चॅनल 8 टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।